सो हॅलो गायस, सगळ्यांक तुमकां येवकार म्हजो माय मोगाचो म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर. आयज हांव होल आखो ब्लॉग तुमकां एक रेसिपी दाखयता. ती म्हणल्यार क्रिसमसाक कोताय ती आमी पिनाग्री कोताय बेबी पिनाग्री. सो जायते जाणांन कमेंट दिला म्हणजे जात जाल्यार म्हणजे रेसिपी दाखय म्हणून, म्हणजे इंटरेस्टिंग एस करून ब्लॉग कर म्हणून कळना. सो आतां कितें कोता मोनिका सांगता तुमकां कितू किलाचो अर्द किलो 1 किलो. सो तेकडे विचाराय तुमी कितें विचारपा आसल्यार कमेंटान मागीर विचाराय. ओके, चल स्टार्ट करूया न्हू. मोनिका तूं सांग तांकां कितें देखून बेबी शो. आयज आमी पिनाक करपा वयताय 1 किलोचे. सो पिनाक करूं हांवें गेले भाताचे तांदूळ हे उकडे 1 किलो आणि 1 किलो तांदूळ, 1 किलो माडांगोड आणि 1 किलो सोय आणि इलायची पावडर. ते हे 4 वस्ती घेवन पिनाक करपा जाता. सो पहिले तांदूळ इले करून भाजपाचे, सारखे ब्रावन जावपासून लो फ्लेमीचेर भाजपाचे. सारखे स्लो घ्यायचे, थोडे घेऊन सारखे ब्राऊन जावपासून ते भाजून घेवपाचे आणि एक फावटीन भाजून जाले तेच मागीर पावडर करपाचे. पण ते इंडक्शनाचे आणि गॅसीचे देखून भाजून जाते भाजल्या पुरो जोडवाचे देखून न्हू, जोडवाचे आणि भाजतात न्हू. जोडो हा जाल्यार जोडाचे भाजी. ओके, सो हे आख्खे ब्राऊन करपाचे, सारखे ब्राऊन जावपाचे, फुल ब्राऊन भाजपाचे. ओके. मागीर हे सायडीन कितें करता तूं? हांवें छाटल्यार मागीर दाखयता. दाखय. इथे आमगे शामायानी हेल्प करूं हा तो रेच्या हेल्प करूं हा मग. मामा हेल्प करता मग पुचू. चल रे पिनाक जाल म्हणटरी पयलीं तें हात तें हातलें तूं हातलें रायच्यो पिनाग्री आनी आमकां दिवपाना गो. चल रे पिनागे हाय शे वायट हें न्हू रायसू. खंयच्या घेवपा जाता पूण ब्रावन घेत जाल्यार चड बरें. ब्रावन घेतले जाल्यार चड बरें. आनी ब्लॅकूय येताय तरी, ब्लॅकूय येताय. ब्लॅक करूं जाय ते आमकां. ब्लॅक करूंक जाय भाजून. ब्लॅक करूं म्हणून करपा घालची. ते ब्रावन जालें न्हू. आता हे ऑलमोस्ट फर्स्ट बॅच हांवें घायला तें ऑलमोस्ट ब्रावन जालां. सो अशें करून इले कोण सगळे भाजून घेवपाचे तांदूळ. बरो टायम लागतलो न्हू भाजपाक. चड जाय टायम लागता, रोखडे जायना ते. ताका लागून पयशे मस्त चडाले. किलो गॅस कर तुमगेलो? किलो 500. पिनाक न्हू सारखे अशें करून ब्रावन जाले. मातशें हें पडटा, डाक पडटा. आयले अच्छा दिसती पडटा. बरें जालें मगो न्हू. तें गेलें मोनिका गेलें मुझे सोडून गेला म्हाका बाजून आनी एक सायडी कॅमेरा हाती आनी एक सायडी तांदूळ हाती नादोळ हाती. ते नाल सोडून गेला. सो नाल सोडून मागीर कांतून जाय. मागीर रोस कितें काड जाय गो, रोस काड जाय. कितें खबर ना म्हाका, ताका खबर आहा ती सगळी. म्हाका खबर भाज म्हणून तांदूळ ते भाजून जाय ना. आतां 1 किलो मेळचो ते भाजून धरून जाय. आतां भाजून दवरता काय म्हणटरी कितें गे नाल हाडलो भायलेच सोडून. आतां फोडपा हांवें कळ्ळें काय आनी कांदतो तें. बेबी उठ गो. त्याला उदक किती मेळटा. आता हे बेबी पितले उदक काय ना उशा ना काय ना उदक हा मरे तिथं अड्याश मेळना उदक तडे ना उदक ते कातलेचं. बेबी तिथून मेळना उदक. ओके पूण धुया आनी मागीर हें करून घालूं मातशें धुया आनी मागीर कांता न्हू सांग न्हू. आधी सेकंड स्टेप ती केले कातले हाडपाचो. ओके हा कातले हात कातले म्हाका लायला तातूंत आनी कितें कांता येता न्हू. सगळी मॅशीन येयले कर करपाचें आमगे पयलीं भाशेन कातडी आहा पडे. काय बरं नाल का तिथे आणि 4 आटा सोडून प्रॉब्लेम ना.
एक घेरा तुम्हाला लाडू सोय झाली सोय काढली बेटा सोय ती सोय कातल्याची सोय सो आता आम्ही तांदूळ हे कोतले ग्राइंड कोतले बारीक कोतले पावडर कोतले त्याच्यात सो मला काय दाखवते कसे आता आमगेले तांदूळ भाजून जालो आहे करून दाखवते सारखे ब्राऊन हे जाळ मोटरी मागीर हेचो पावडर करपाचो सद्याचे आम्ही हे तसं केलं हितून घालपा ना रा मातशी आवाज घाला काय मातशें पोच मला ओ पावडर शान हय ओके ओ पावडर तांदळांचो चालू करता झालं ना पण सारखें बारीक जा पासून बरें जालें भाजपाचो. अशें काय बरें आतल्यान पूण मगे एक सायडीन एक टीप आहा तुमकां म्हाका दिसता कित्याक ते आतां भाजून आमी तांदूळ भाजयले न्हू सो गरम आसताय ते सॉफ्टू आसताय तेंका मातशें न्हिवून दिया न्हिवून म्हणटरी मागीर क्रंची जाताय कित्याक आमकां इजी पडटा हेका लागून ब्लायंड करून तेतून पावडर बरो जाता नाजाल्यार गरम आसल्यार ते सॉफ्टू आसताय सारकें न्हू मोनिका सारकें ओके सो तेंय म्हणटा सारकें कळ्ळें तुका सो आमकां तें न्हिवोवपा जाय आनी मागीर ते क्रंची आसताय ओके बारीक करपाचें की फूल बारीक करपाचें न्हू हय हय खंयच्या कितें उजार केल्या जाता हेचो सगळें चोय कितको बारीक जाता आतां चोय चल येता घाल म्हणटा कशें हय ना बरी पातळ जाल्या न्हू म्हणजे पातळ आनी बारीक जाले अशें करून सगळी हाची सोय बारीक करून दिवपाची मग कामा मनीस बर मेळा बरें आहा ती पुरो बरोबर एक थोडी गेल्या ओके आता आमगेले रेडी जालो हा मिजांपला रेडी मुगत गेले सगळे मिझांपला रेडी हे आमगेले तांदळा पीठ ओके मागीर ही सोय ओके 2 नाल्लांची ओके हे माडा गोड ओके आणि हो इलायची पावडर ओके ऑयलाची पावडर न्हू सो चारी वस्तू न्हू चारी छान वस्तू. ओके मागीर फर्स्ट हांव कितें घात तूं पहिले गोड पयलीं गोड घायला सारखे मातशें मेल्ट मेल्ट करपाचें ओके ते मेल्ट करपाचें गोड फास्ट करपाचो उजो स्लो स्लो मिडियम फ्लेमीची ओके मिडियम फ्लेमीचेर फूल करपाचो हांवें मातशें हातलयता नाल्यार मागीर दिपाना खावपाक ओके मागीर नेक्स्ट सारखे अशें करून ते मेल्ट जावपाचें ओके हे सारखे अशें करून मेल्ट जावपाचो मेल्ट जाता बरें जालें मुगो मेल्ट न्हू चॉकलेट एश म्हणजे चॉकलेट न्हू ते गोड ते गोड ओके मागीर नेक्स्ट अशें करून मेल्ट जाल म्हणटरी मागीर सोय घालपाची सोय घालपाची ओके थोडी सगळी घालप ना थोडी घालपाक सगळी घालपाची मग थोडे जाय म्हणून आता थोडी घालपाची बरें मिक्स करता त्याचं आहे तसं इलायची पावडर इलायची पावडर ओके उई बरं वासेल मग इलायचीचं यम्मी सारखे जाती तुला स्लो उजाचे मिक्स करपाचे फास्ट उजवलं जाल्यार बंद जातलें अशें नॉन स्टिकू घेवपाची कायलो नॉन स्टिक गेल्यार बरी न्हू हां नॉन स्टिक गेल्या बरी कित्याक लागना न्हू अशें करून सारखे मेल्ट जाल म्हणटरी मागीर स्लोली पीठ घालपाचें म्हणजे हेचे फ्लेम बंद करपाचें रायस फ्लावर न्हू ओके रायस फ्लावर मागीर लास्टा एंडिंगा इजी दिसता पूण करपाक कितलो कास्तीक पडटा नाल्ल सोलून जाय नाल्ल कांतून जाय नाल्ल ग्रायंडरान घालून जाय मागीर तांदूळ भाजून जाय तांदूळ ते मागीर ग्रायंड करून जाय तेच पावडर इलायची ऑफकोर्स तेचोय तरी पावडर करून पडटा गोड गोड दडावपा जाय गोड कितू हाड आसा तानुशान पडा कितें हाकाण गड कितें हाडच ना बरें जालें मुगो आतां मागीर सारखे मिक्स केलें म्हणटरी मातशें निवळ म्हणटरी मागीर ते पिनाक करपाचें ओके आतां हें अशें करून मिक्स करून जालें म्हणटरी
धाकटे धाकशें घेवपाचें आनी क्रॉकेट्सा भशेन शेप दिवपाचें. हां जालें म्हाका. वाव नायस. बरें जाता. तू खावपाक केला येते येते आहे ना. असं काम केलं ना ती. बरं लागतंय. बरं लागतंय म्हणजे नो. तुमक जाय तुम्ही खावपा ये. आणि एक ओके. सो थँक्यू व्हेरी मच हो व्हिडिओ चोयल म्हूण. आनी आमी पिनाक केल्या. सो ही पिनाक ही UK वचपाची शॉपाचेर न्हू. सो कोणाय ऑर्डर आहली सो आमी ती ऑर्डरी केल्या. सो तुमकां कसली ऑर्डर आहले सांगाय तुमकां खावपा बेस्ट बरी लागता. सो क्रिसमसाक आमगेले ऑर्डर्स ओपन जाले. सो तुमी ऑर्डर केले जाता. ओके. आनी जाता तुला व्हिडिओ शेअर कराय, लायक कराय, कमेंट कराय. ओके. देव बरें करूं तुमकां आनी गॉड ब्लेस यू सगळ्यांक. गुड नायट.